तर आपले एक फोटो घेऊया. शीतल छा विकेट करपाक बाउन्सर हाडिल्ले. देयर इज नो लॉ एंड ऑर्डर इन माने कॉन्स्टिट्युएंसी. तुमकां खबर आसली सर, बाउन्सर हाडिल्ले ते घर वेकेट करपाक. First, initially we have registered the UD, ओके and upon the inquiry into the UD, we are registering the FIR. बरोबर, हांव सगळें एग्री करता. आय एम नॉट डाउटिंग अबाउट युअर कॅपेबिलिटीज ऑल्सो. आय नो एवरीबडी इज एफिशियंट, Yes. सो मेनी इयर्स ऑफ एक्सपिरियन्स, सगळें मान्य. पण हे जे भंय निर्माण जाला आतां, एक बाउन्सर कल्चर, दुसरे दिल्लीवाले येता आनी कायदो हातांत घेतात आनी तांकां केन्नाच हे जायना. कोण तरी तांचे कामगारांक अरेस्ट करता. फाटल्या फावटी जी मर्डर जाल्ली हाचेर बिचाचेर, हरमला बिचाचेर, ते हरियाणावाले आमचे हिमाचलवाले भुरगे तांकां धरून हाडिल्ले. द मेन कल्प्रीट असं वॉज ते इथं बाकीच्या मॅटरांचेर उलोवंक मेळत ना. ही मॅटर पळय कशें आसा, हांगा डेथ, मनीस मेला, इट्स अ सिरियस केस. आम्ही धरून हाडटले कोण मेळ्ळो लेबर जो हात उखल्ला खंय डेफिनेटली थंय कोण तरी बाउन्सरांनी आनी कोणें हात उखल्ला. बट विथ हूज इंस्ट्रक्शन? नाव दिस मॅन वेंट बिकॉज ही इज अ टेनंट इन दॅट लँड एंड देर वॉज अ हिल कटिंग गोइंग ऑन इन हीज लँड. ही हॅज एवरी रायट टू गो इन हीज ओन लँड एंड क्वेश्चन हू आर यू टू डू ऑल दीस थिंग्स. ताका जर मारपाक डिलिव्हरीच्या इंस्ट्रक्शनाचेर जर हे जाता जाल्यार हूज लायफ इज सेफ नाव इन गोवा? पण सर हेचे फक्त एकूच आन्सर दी, आमी चांवता आमी मर्डर जाला मुरजे आणि 24 वरां उलटून गेली तरी FIR नोंद करपाक उशीर जाता. तुमचें कितें म्हणणें? 24 वरां सोडून घाल, पण आमी हांगासर ना म्हटलें तरी 7:45-8 वरांचेर येयल्ले. सगळे लोक आसात, तेंचे नातेवाईकय हांगा उपस्थित आसात. मोरजे ग्रामपंचायतींतली सगळी पंच मंडळी हांगा उपस्थित आसा. पण एक ज्या प्रकारची सहानुभूती ह्या मॅटरान दाखोवपाक जाय ती पुलीस डिपार्टमेंटांतल्यान खंयच दाखयली गेली ना. 8 वरांचेर येवन 1 वरा भितर FIR कॉपी दिता म्हटलेली. आतां 10 वरां जाल्या, 2 वरां जाल्या हांगासर येवन, पण अजून पर्यंत FIR कॉपी दिल्लेली ना. आतां मजेशीर गोश्ट पळय, 24 वरां जावन वयता, एक गांवांत मर्डर जाता आनी अजून पर्यंत डिपार्टमेंट एक सुद्दां एक्यूज सोडून घाल सादी FIR रजिस्टर करना. म्हणजे गोंयांत लॉ अँड ऑर्डर कितें जाल्लेली ह्या परिस्थिती आनी होम डिपार्टमेंट कशा प्रकारे कार्य करता हेचे म्हणटात हे ज्वलंत उदाहरण. आतां म्हाका सांग, ह्या मॅटरीन सिरियसनस कोणी दाखोवप? आम जनता ह्या मॅटरीन आनी कितें करूं शकता? हांव फक्त ह्या वेळाचेर इतलेंच सांगता की वी वील वेट अँड वॉच. आयज रात भितर कितें जाता पळय तें आमी सगळे हाचेर म्हणटात तशें पळयतले आनी जी कितें फर्दर स्टेप आसा ऑन बिहाफ ऑफ गोवा फॉरवर्ड पार्टी सुद्दां, भले गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो अध्यक्ष बाब विजय सरदेसाय तांकां स्वता हांगा आमी आमंत्रीत करतले. फाल्यां ह्या केसीचो म्हणटात तसो FIR रजिस्टर करून जर जे कोण एक्यूज इनवॉल्ड आसात, जे कितें कंप्लेन दिल्लेली आसा त्या कंप्लेनीनुसार त्या एक्युजांक जर हांगासर अरेस्ट करूंक ना आनी ह्या केसीन जर लॉजिकल कन्क्लुजन ह्या जर होम डिपार्टमेंटान आनी ह्या पुलीस खात्यान जर दिवंक ना जाल्यार फाल्यां जी कितें फर्दर स्टेप जी कितें घेवपाक जाय ती आमी घेतले आनी हेका सर्वस्वी जबाबदार हे पुलीस खातें आसतले, हे होम डिपार्टमेंट आसतले. थँक्यू. काय ना, काल जेन्ना आमच्या लक्षात येयलें की मोरजेन जी घटना घडली जी आज तुमच्याच माध्यमांतसून गोंयभर चलता, पयलें अशें सस्पेक्टेड जालें की तो पडोन मेला, पण आज त्याच्या नंतर पुलीस स्टेशनासूनच बातमी भायर सरली की ती सस्पेक्टेड मर्डर म्हणून. पण अजून पर्यंत तेचेर कोणाचेरूच FIR रजिस्टर जाली ना. मर्डर म्हटल्या नंतर फर्स्ट ऑफ ऑल थंय जे कोण सस्पेक्टेड आसा तेंचेर FIR रजिस्टर जावपाक जाय ते खरें म्हटल्यार. पण आतां म्हाका दिसता रिसंटली आतां हें मेळटा की तेचेर FIR रजिस्टर केलें, पण कोण तो कल्प्रीट किंवा कोण हो अजून कळना. पण आमचें दुर्दैव अशें की मांद्रे पुलीस स्टेशन जावन तशें सतत ना म्हटल्यार चवथी मर्डर ही, आनी दर वेळाचेर आमी ज्यो ज्यो म्हटल्यार मर्डरी आयकता पळय
की त्याचे इन्व्हेस्टिगेशनाचो पार्ट फुडें खंय वयता हो कळना आमकां. जेन्ना चवथी म्हणटा तेन्ना ही कालची हांव म्हणटा. सो इतकी निश्क्रियता म्हणजे एखादें आमकां याद जाता की एसेंब्लींतल्या आमदाराक सुद्दां जर जाय जाल्यार ताका रातच्या 12 सुद्दां विरोधी आमदार जर आसा जाल्यार ताका रातच्या 12 सुद्दां उखलून ताका गजाआड करतात, ताका बिहायंड द बार्स घालतात. आनी हांगासर मर्डर जाल्या आनी मर्डर जावन सुद्दां अजून अशें पयलें जाल्यार अशें दिसना हांगासर की म्हणजे ओवरऑल म्हणजे पुलीस स्टेशनाची सुद्दां जर हालचाल पळयली मर्डर ही म्हणजे मोठी तशी दुर्घटना. आनी हे ट्रेंड कसो पडत चल्ला गोंयांत. आमी जर निर्जीव कुत्र्याची सुद्दां जर कोणी सादारण मातशें जर सुद्दां समज जर तेजी इजा पावयली ताका जाल्यार आमी शेकड्यांनी लोक जमतात. हांगासर एक मनीस सोंपलो, लोकल गोंयकार, मोरजेचो नेटीव सोंपलो. जाल्यार आजून तशें ओवरऑल जर पळयलें जाल्यार डिपार्टमेंट आसा किंवा ओवरऑल पब्लीक आसा खरें म्हणचें जाल्यार गोंयचो पब्लीक एकवटपाक जाय. आनी दर वेळाचेर अशें जावपाक जायना की जनताच पुलीस स्टेशनाच्या फुडल्यान येतली, निदर्शनां करतली आनी मागीरूच तेचेर कारवाय जातली किंवा तेचेर FIR रजिस्टर जातलो. हें खरें म्हणजे होम डिपार्टमेंटाक हें सोबा सारकें कृत्य ना. आमी दर वेळाचेर आमी धांवन येवप. आयची आनी कालची गोश्ट कित्येक वर्सां जाली. हेच्या पयलीं सुद्दां मोरजेन अशेंच एकदां घडलेलें. एका रशियनान आमच्या त्या रवीक थंयसरल्या तरूण भुरग्याक मारलेलो. पूण तेच्या नंतर कितें तो रशियन आजुनूय खुल्या आंब भोंवता. हें तर ते आमी अशें धरताले की ते रशियन माफियाज म्हणून. हें आतां गोंयकारांचेर भारतीयांच्याच कोणाच्या तरी खंयच्या तरी स्टेटीनसून आसत किंवा कोणूय आसत हुएवर इट इज, म्हाका दिसता हेचेर जाता तितली बेगीन हेचो कितें तें इन्व्हेस्टिगेशन पार्ट जावपाक जाय आनी असले परत प्रकार घडपाक जायना. हांव मागता की एक तर ना जाल्यार जनतेक कितें तो निर्णय घेवचो पडटलो. हे इतलें सिरियस दिसना. हांव जरी हें सौम्य भाशेन सांगता जाल्यार हें तितलें सौम्य ना. हेचें वेगळ्याच प्रकारचे हे लेवलीचेर वचूं शकता. थँक्यू सर. कितें हो इशू? नमस्कार, हांव देवेंद्र प्रभुदेसाय उलयतां आनी रायट नाव आमी आसा हे मांद्रे पुलीस स्टेशनाच्या समोर. आज हो दुसरो दीस. काल एक मर्डर जाली मोरजे आनी ताचो दुसरो दीस आज मोठे संख्येन मोरजेचे लोक हांगा जमले आनी तांच्यांनी प्रेशरायज करून खंय तरी ही केसीचे फर्स्ट हँड इन्फॉर्मेशन जे आसा ते FIR रजिस्टर करपाचो आतां पुलीस धांवपळ करता. एक दीस जावन वचून सुद्दां हे केसीक आनी ही मर्डर केस आनी ही FIR जायना. FIR इज अ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट. हो रिपोर्ट ताबडतोब करप आसता आनी खास करून जेन्ना एक मर्डर सारकेली केस जाता आनी ताका टाळाटाळ पुलीस डिपार्टमेंट करता, एक केदो अन्याय ह्या फॅमिलीचेर. पयलो तांचो मनीस गेला घरांतलो आनी ताचेर सादी ताका जस्टीस मेळपा खातीर ताका जर वळवळचें पडटा जर पुलीस स्टेशन ताची नाती गोती सगळी जमा करून लोकांक हाडून FIR रजिस्टर करप जाल्यार वॉट इज द स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी? आमी खंय पावल्या? तुमकां सांगपा म्हणजे हे पुलीस स्टेशन स्टार्ट जावन आतां वर्स जावन गेले. आमचे कडेन फूल फ्लॅश पेडणे पुलीस स्टेशन आशिल्लें. तुम्ही हे पुलीस स्टेशन हाडपा फाटलो म्हाका दिसता उद्देश की क्रायम कंट्रोल जावची, लॉ अँड ऑर्डर जावची. पण आज पळय जाल्यार हे पुलीस स्टेशन आयल्या बरोबर इन लास्ट 6 to 7 months द क्रायम हॅज इन्क्रीज इन डबल फोल्ड. 4 मर्डरी जाले ह्या 6 म्हयन्यांनी. 4 मर्डरी, डे लायट मर्डर्स. आमी फाटींच जाणा हाचे हरमलच्या बिचाचेर चलतना बांदेकर नांवाच्या युवकाचेर हे भायले नॉन गोवन्स येतात जे वेटर काम करणारे ते ताचेर मारपीट करता आनी तो त्या मारपिटीन मरता. ताचे उपरांत डे लायट एक दिल्लीवालो एका महिलेचेर गाडी चलयता अशी फरफटत तिका 30 मीटर व्हरता आनी ती बाबडी मरता. त्याच बरोबर मोरजे हेचेर देवण्यार म्हणटा थंय एक मर्डर जाली. ताका लोक सांगता की पुलिसांनी धाड्यांनी ताका मारलो म्हणून आनी केस घालता लोकांचेर. 4-5 लोकांक ताका दोशी केल्यात तातूंत. तांचेर मर्डर केस घातिल्ली आसा, तांचे भवितव्य धोक्यान हाडिल्लें आसा. आनी आज ही 4थी केस जंय तो टेनंट आसा त्या जमनीन, ते टेनंट जे आपले जमनी स्वताच्या जमनी जेन्ना वता तो कंप्लेंट करता की थंय कितें तरी कंस्ट्रक्शन चालू आसा, खंय तरी हिल कटींग चालू आसा. तांणी केसीस फायल केल्ल्या. जर पुलीस किंवा फ्लायींग स्क्वॉड थंय न येता उलट खंय तरी म्हाका दिसता अशें जेन्ना बाउन्सर घालून ताका मारप म्हणजे बाउन्सरा फाटल्यान कोण तरी गॉडफादर आसा नाजाल्यार बाउन्सर करूं शकना. पूर्वी आमी अंजुना कलंगूट बाउन्सर आसा म्हणून आयकल्लें. आतां हे पेडण्यांनी रुजलें. फाटींच आमी मांद्रे एका महिलेचें घर जें आशिल्लें मुनकारियल हाऊस ती प्रॉपर्टी कोणा तरी दिल्लीवाल्याक विकली कोणे तरी भाटकारान आनी तें घर ताका थंयच्यान हुसकावून काडपाक महिला आनी इतर बाउन्सर हाडून तें आमी पयले फावट पळयलें. ग्रामस्थ एकठांय जाले तांकां धांवडावन घातले.
पण आज ही दुसरी केस बाउन्सर येतात आणि मारतात हे बाउन्सर कल्चरूय हांगा हे मांद्रेन जालां टोटल लॉ अँड ऑर्डर सबशेल फेल जाल्ली आसा आनी बींग चीफ मिनिस्टर द होम मिनिस्टर तांणी ही पूर्ण जबाबदारी घेवप ताका थोडी तरी जर लज्जा जर आसा लज आसा जाल्यार तांणी ताबडतोब रिजायन जावपाक जाय आयच्या घडीक ही आमची सगळ्यांची मागणी आसा कारण हे मांद्रे मतदारसंघात हे नवें कितें तरी जालां पुलीस स्टेशन येवन जर क्रायम वाडटा मर्डरी जाता 6 म्हयन्यान 4 मर्डरी जाता जाल्यार ताका सरकार कितें करता कसलो स्टेप घेता आतां जेन्ना बांदेकराचो त्या भुरग्याचो इशू आशिल्लो तेन्ना आमी हाडले सादे ते वेटराक हाडून हांगा बसयल्यात तांचेर कांयच जावना वी ऑलवेज से पीपल हॅव शॉर्ट मेमरी काही दिसांनी लोक विसरतात आनी ताचे फुडें फॉलोअप कांयच जायना आनी ह्यो केसी दफा दफा जातात रफा दफा जावपा फाटल्यान कारण कितें कोण तरी गॉडफादर आसा हांव म्हज्या म्हायती प्रमाणे आज आमदार त्या विक्टिमाच्या घरा पावलो विक्टिमांक ताणें एश्युरन्स दिले की फाल्यां 10 पर्यंत ताका अरेस्ट करुया FIR आपण फायल करून घेता म्हणजे हू इज MLA इज द हेड ऑफ दीस डिपार्टमेंट इज ही रनिंग द डिपार्टमेंट पुलीस डिपार्टमेंट तो खंयच्या बेसिसचेर एश्युरन्स दिता की आपूण ते हेका विक्टिमांक प्रोड्यूस करता म्हणून विक्टीम तुवें सांबाळून दवरला तुजे कडेन हाडून फाल्यां प्रोड्यूस करपाक सो ऑल दीस कन्सिडरिंग ऑल दीस थिंग्स जेन्ना पुलीस डिपार्टमेंट सबशेल फेल जाता आनी मिनिस्टर आनी बाकी लॉ आमचे MLAs आनी हाची इंटरफियरन्स जाता ताणें ताची पूर्ण जबाबदारी ह्या सरकारची आसा आनी निर्लज ह्या सरकारान एटलिस्ट ह्या होम मिनिस्ट्रीचो ताणें राजिनामो दिवचो आनी ताचेर सरळ ताची इन्क्वायरी प्रॉपर इन्क्वायरी जावची ही आमची समस्त मोर्जेकारांनी ताचे सपोर्टर जे हांगा जमल्यात लोक आनी आमी मांद्रेचे रहिवासी सामान्य नागरीक आमची एक मागणी आसा की ताणें तो रिजायन करचें नाल्यार आमकां स्ट्रॉंगली दिसता की देर इज अ पॉलिटिकल इंटरफियरन्स ह्या केसीन आनी ही केस बाकीच्या केसी भाशेन 3 मर्डरा भाशेन पाटल्या ही 4थी मर्डर केस खंय तरी चिरडली वतली ताका फाल्यां कोण तरी तांच्या नातेवाईका कडेन वतलो आनी कितें एश्युरन्स दितलो आनी ही केस हे जातली आज म्हाका फाल्यां तुका अशी म्हणणी आसा हें आमकां सर्वसामान्याचें लायफ धोक्यान आसा आनी हाचे खातीर आमची स्ट्रॉंग मागणी आसा की ह्याचे जो कोण इनवॉल्व आसा म्हाका म्हज्या म्हणण्यान हे बाउन्सरांक अरेस्ट करूंकूच जाय तांच्यानी हात घातला क्लियर कट इन मेडिकल रिपोर्ट सगळे ताचेर दाखयतात की ताका मारला म्हणून पण बाउन्सरूच न्ही हाचे फाटल्यान जो कोण आसा करता करविता येते जमनीन जो कोण थंय हिल कटींग चालू आसा हे बाउन्सर हिल कटींग करिना एक कोणे तरी प्रॉपर्टी घेतला आनी ताणेंच ह्या बाउन्सरांक सांगून ताचेर हत्या केला ह्या मनशाक अरेस्ट जावपाक जाय ही दहशत दिल्लीवाल्यांची जाल्ली आसा ह्या मतदारसंघात ती कमी जावपाक जाय धन्यवाद थँक्यू कितें जालें डिसिजन भाई पुलिसांनी सांगलेल्या प्रमाणे आमकां FIR कॉपी मेळिल्ली आहा आनी हांव सगळ्यांचे धन्यवाद म्हणटा हे गांवाल्याचे प्लस सरपंच पंच मेंबर आनी तीच भाई आमकां ताका लागून आमकां FIR कॉपी मेळिल्ली आहा 3 जाण एक्यूज आसले जे तांकां अरेस्ट केल्ले आहा आनी एक मेन जो एक्यूज आहा पळय तो फाल्यां अरेस्ट करता म्हणून तेंच्यांनी आमकां सांगला सो आमी फाल्यां सकाळीं बॉडी घेता आनी सगळ्यांक देव बरें करूं